फाटल्या 3-4 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या भाजी लागवडीची लगबग सुरू झाल्या। चडशा वाठारांत शेतकारांनी मळ्यांनी भाजयांची बियां रोयल्यात। ओंदू मळे फुलपाक कळाव जातलो अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। पळयात। अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्यान भाजी लागवडीची कामां ओडून पडिल्ली। पावस केन्ना सुरू जातलो आनी केन्ना एकदाची भाजी लागवड करपाक मेळटली ताची शेतकार वाट पळयताले। मात फाटल्या 3 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून शेतकार मातशे खोशी जाल्यात। ते उमेदीन मळ्यांनी देऊन भाजी लागवडीची कामां करतना दिसून येता। पावसान उपकार केले जाल्यार उसरा काय जायना, मळे फुलतले अशी आस्त शेतकारांक आसा। ते 2-3 दिसां पावस पडटा, पूण आतां आमकां रोपी आमी घातल्या, पयलीं घातले मेल्यो, त्यो आतां दुसरी घातल्या। असोच तो पावस पडत फुडें कितें आमकां आशा आसा, नाल्यार कांय फायदा ना रोपयो घालून। अंदू लेट जालें तुमच्या लागवडीक? पावसा लागून लेट जालो जाल्यार आमी इतकी आतां फुलोवन दोडगी तवशी जातासली न्हू। पूण हे 3 दीस पावस पडला तो बरो पडला? हय, हे 3 दिसां पडलो तो बरो पडला, पूण त्या खातीर आमी आतां काम चालू केलां। भर घेता, माती घेता, रोपया इल्ली घेता। हां, हे आशा आसा तर पावस पडत जाल्यार? पावस पडत जाल्यार आशा आसा म्हणून आमी माती घेवन करता। जून फूल फुकट गेलो। हां, म्हणजे तुमच्या इतल्यान भाजी बी बाजारान जाता। आमकां जुलय म्हयन्या म्हणजे आमगे ऑगस्टा सगळे लोक आमी भाजी व्हरून घालताले। हां, पूण अंदू लेट? अंदू लेट जालो। वातावरण आसा? हय, आतां मातशी 2-3 दिसांनी पावस पडटा न्हू म्हणून आमी हें करतात। आतां सगळे तरेची बियां घातल्या तुमी? घातल्या, तांबडी भाजी घातल्या, अळसाणे घातला, मुळो घातला, भेंडे, तोडगी, तवशी, दुदी घालता, भोपळे। ताका बियो घालूंक सुरवात केल्या। वत तापी घे 15 सांग त्यो सगळ्यो बियो चडश्यो घातलेल्यो करपाल्यो आनी मेल्यो। मागीर आमी परत आतां थोड्यो घातल्या, थोड्यो खंय उरल्या त्यो आतां परत 3 दीस पावस पडला तर फुडें पावसूच ना। आतां कितें करपाचें आमी? इतकी मेहनत करून कांयच ना। फुडें पावस ना म्हणजे आयज पडोंक ना? ना, प्रश्न आयज पडोंक ना। आयज सकाळी पडला, आतां पडोंक ना। आतां 1-2-3 दीस जालो पावस पडटा नेटाचो, तुमी परत बियां बी घातली? परत घातली, काल घातली, पयर घातली। आतां पळया मरे पावस पडत जाल्यार आशा दवरी आतां। पावस नाल्यार आशा कसली? पूण अंदू मागूस गेले सगळे? अंदू सगळे मागूस गेले। वर्सा तुमच्या इतल्यान भाजी बाजारान येताली? इतक्यान बाजारान आमच्या इतक्यान बेल फुटोन आमी भरकात आई धरताली। म्हणून आतां 15 दिसा पावस पडलेली जाल्यार 15 दिसांक ती सारके बेल फुट्टले आसले। 15 दिसांक आनी अशी आळी आमकां करची पडटली आसली। जून म्हयनो सादारण अर्दो असोच गेलो? असोच गेलो, जून म्हयनो असोच गेलो। दोडगिनी आमची वयर चडटली आसली शिऱ्यार, थोड्यो पयलीं घातल्या त्यो। मागीर तापीक लागून सांडे फाटी घातल्यो। दिसा पावस पडटा आनी पावसूच ना। 22 दीस जाले, 15-22 दीस जाले पावसूच ना। आतां हे 2-3 दिसांक पावस पडला चालू आसा आनी आयज परत पावस ना। आमचे आतां रुपयो कश्यो कितें वाडपाच्यो, कशें कितें कांय कळना आमकां कशें जातलें तें। पूण आतां तुमी भाजयेची बियां बी घातल्या? बियां बी घातल्या, पूण आजून रुजोवन सारकी येवंक ना। थोडी येयल्या, थोडी येवंक ना। पावस असोच पडलो ना जाल्यार आमची मेहनत फुकट न्हू, वाया न्हू आमची मेहनत। आमी कितें करपाचें मागीर इतली मेहनत करून? पूण अंदू उशीर जालो न्हू भाजये? उशीर जालोच, पावसा लागून उशीर जालो न्हू। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।